पावसान तांडव सुरू केला, लोक जीण थर वितर जाल्या। सत्तरीच्या पयकूळ वाठारांतलो रगडा पूल हाचे आदी व्हांवून गेल्लो। न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडून तात्पुरतो बांदिल्लो दुसरो पायपूल व्हांवून गेला। ताका लागून गोयेली पयकूळ गांवाचो संपर्क लेगीत तुटला। दुसऱ्या वटेन सावड्ड्या पाड्ड्या आनी बाणावले लेगीत वारावरी परिस्थिती निर्माण जाल्या। गोंयांत दर वर्सा पावस चड प्रमाणात पडिल्ल्यान वेगवेगळ्या वाठारांनी हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाल्या। सत्तरी पयकूळ वाठारांत फाटल्या वर्सा लेगीत रगाडा न्हंयची पातळी वाडिल्ल्यान पूल व्हांवून गेल्लो। त्या उपरांत तात्पुरतो पायपूल बांदिल्लो जो आतां उदका पोंदाक गेला, तो केन्नाय व्हांवून वचपाच्या मार्गार आसा। पळयात पावसा आदली पुलाची अवतिकाय आनी आतांची। आतां पळयात सावड्डे पाड्डे वाठाराची अवतिकाय। पुराय रस्ते उदका पोंदा गेल्यात। देगे कुशीचो ट्रक लेगीत उदकांत पडला। गेले 43 तास जाले की गोंया भितर पावसान सामकी वीट धरले आसा आनी अनेक कडेन कालच्यान पयले आमी अनेक कडेन खळी भरल्यो, अनेक रस्ते बुडले आनी हे कालच्यान आतां 48 आवर्स जायत आयले आनी 48 आवर्सा भितर गोंयांत अनेक कडेन जे आमी गोंयभर आज कालच्यान तांडव मांडला पावसान तो आमी पयलो आसा। पाड्डी ही वर्सान वर्स एक बुडटा। आदी खबर सगळ्यांक खबर आसता गोंयभर पाड्डे बुडले म्हणटकीर मडगांव आनी जे सावड्डे आसा ताजे मदले हे तुट्टा, गॅप तुट्टा आनी बसी बीन येता। आतां तशें सकाळ फुडें पाड्डे बुडले आनी ज्यो मडगांवचे वचपाक बसी आशिल्ल्यो ताजे हे तुटले आनी चांदोरच्यान आज डिवायड केले। चांदोर म्हणटा पाड्डे म्हणटा कितली वर्सां करून बुडटा आनी ताजी लो लेवल आसले कारणान जे वयल्यान सगळें उदक वता ते न्हंय पाड्ड्या न्हंयच्यान पास जाता। त्या कारणान रोखडेंच उदक रस्त्यार सरता आनी रस्तो बुडटा। हातूंतल्यान अनेक जे संपर्क आसा तो मडगांव आनी सावड्ड्या जे लोक वचपाचे आसता तांचो हातूंतल्यान संपर्क तुटता आनी बसी ह्यो डायवर्ट केल्ली आसा। तशेंच काल एक फोंडकुले सावड्डे हांगा एक धड कोसळ्ळी आनी एक ट्रक आशिल्लो तो उदकाक पडलो। अशें सावड्ड्या आनी कुडचड्या भितर काल 48 वर्सां भितर अनेक जाले। आज रेल्वेचेर रोडाचेर बीन झाड पडले। अशें अनेक कडेन आनी बारीक कडेन अनेक घरांकूय भितर उदक सरलें। अनेक सावड्ड्या कुडचड्या भितर अनेक कालचे पावसान जे काल जो पावस पडला, जोरदार पावस पडला, ताचो इफेक्ट काल सावड्ड्या आनी कुडचड्या खूब जाल्लो आसा। अग्निशामक दला कडेन उलयतना तेय सांगतात की अनेक कडेन झाडांय पडलेले आसा, अनेक कडेन बारीक इन्सिडेंट जाल्ले आहा, पूण ते बारीक आसले कारणान ते हे करपाक शकना। पावसाची पातळी वाडिल्ल्यान बाणावले वेस्टर्न बायपासाक लागून वाठारांत हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाल्या। सरकारान हाचेर जाता तितले बेगीन लक्ष घालचें। शेतांत माती भरिनासतना हो बायपास उड्डाण पुला वरवीं बांदून दिवचो थळाव्या लोकांनी मागला। We as local villagers, we have approached the authorities. The highways authority knows. He gave me a contact of a contractor and he speaks high that he knows where the high water level is. Today the water has gone beyond their plant. So what has happened is there's a dam already created at Serauli and without that it has flooded here. So now if that water had to udo te to surale che ani te oile nuve verna udo ilole जाल्यार हिंगा आनी जाल्ले. सो हे जाल ना कित्याक आंत उदो सगळ्यात येता आनी आमगे शेतां ती इगोच्या फाटल्यान फ्लड जाली, आंत रोयल्या ती धाकटी शेतां सो कुसली.
we have the agriculture department. You were asking earlier. They in Sarauli assessing that. Yeah. So where people are going to fight? We are from there. We have come here. Some of our villagers have come here. So this fight has to be finished once and for all. People are asked on still why the government cannot comply. All the other bridges in the north of the state can be done. Why south is neglected so much? आमगे इसला भुरग्यांगेन वो बंद कोच म्हूण प्रोटेस्ट मारले गव्हर्मेंटान आमगे आयकलो ना मागीर दुसरे पाटी आमी शेतकारांगेन बंद कोच म्हूण प्रोटेस्ट मारले तिसरे पाटी आमी गांवचे लोक बाणालकार आनी नायलकार एकठांय जावन बंद कोच म्हूण प्रोटेस्ट मारले गव्हर्मेंट आयकना आज देवान तेंकां प्रूफ करून दाखयला उदक येयला आख्खें बुडोवन वयता सो तेका लागून आमी वॉटर स्पोर्ट वाले येयल्या हे उदकां वॉटर स्पोर्ट आमच्या ह्या जाग्यार चालू करूं नाका कित्याक देवान आमकां व्हड धैर्य दिलो आहा हे मिठायेचेर गव्हर्मेंटान आमगे आयकोन आमकां स्टिलीचो ब्रीज दिल्या पुरमू मागताय पयशे नाय म्हणाकाय पयशे नाय जाला असेंब्ली जात तें हॉल आनी एक काडूंक कोताय ते कितू करोडाचे तें बंद कराय आनी तो पयसो हिंगाले एवरी टाइम जे सगळे बोवाळ मारतात आज हाय वॉटर इज एट अराउंड 2 o'clock जोयऱ्या उदक भितर येना आनी हे उदक भायर वचना आनी दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3-4 hours हे उरता आनी मागीर हाय टायड इफेक्ट हिंग म्हाका जाता एक 4-5 जाता भायर जर तर 2-3 जाता जाल्यार एक 4-5 हाय टायड इफेक्ट जाता असले सिच्युएशना हे आख्खें बोल्लो कॅचमेंट एरिया बोल्लो आनी पावस पडटा आनी हाय टायड आहा So that means there is water coming in an already 80% filled up catchment area. And if paus jori continues pata and high tide, that means it almost doubles up. So doubles down unch yeवपा ना. Water table म्हणटा तो कितें आसा तो water table आसा. This is the water table. So it has reached its water table. And the water table येल म्हणटरी हे रस्त्या उंच दुर्गा उंच वचपा ना. That water starts going. And now what is happening is actually water is going. If you see त्या आडीन 5 जाणांगे घर बुडलें. म्हाका जाईन तो साव्यो म्हणटा तो तेगेलें बुडलेलो सो वॉटर टेबल हॅज ऑलरेडी रीच इट मॅक्सिमम एंड इट इज रेनिंग एंड इट इज हाय वॉटर सो द वॉटर इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स एंड इन दिस वे देर इज अ स्कूल विच इज राइट क्वाइट लेस देन अ किलोमीटर अवे विच विल ऑल्सो गेट फ्लडेड तें उदक दुर्गांतल्यान भितर आयिल्लें लास्ट टायम पावस येयल्लो एंड दिस सिच्युएशन हॅज बीन एक्सप्लेन टू द ऑथॉरिटीज आनी तेंकां रिक्वेस्ट केल्या लेट्स डू अ रिस्क असेसमेंट आय विल डू अ रिस्क असेसमेंट ऑफ माय MLA ऑफिस of today's entire आज जे आम inspection केला. I want WRD to do a risk assessment. I want PWD, National Highways, Rajesh Bab to do risk assessment, and I want Mamledar Dhiren Bab to do a risk assessment. So 3 risk assessments, my risk assessment from my MLA office, 4 risk assessments to be on the table. Compare the risk assessments and understand, is there a threat for human life who is over here? Is there a threat for the villagers? If yes, then it is very clear we need to put on stage. This situation is like आज आम्ही समज ब्रिजा पंदार उभा आहात हिंग समज वयल्यान ब्रिज वयता आनी उदक सगळें एश कोन बिकॉज ब्रिज गायल्ले जाल्यार आज उदक एश कोन आसता आनी ब्रिज ना जावन हे समज 2 मीटर उंच काडलें जाल्यार यू सी वॉट कुड बी द सिच्युएशन आनी गव्हर्नमेंट अँड गव्हर्नन्स इज ऑल अबाउट दिस एंटिसिपेटिंग अ थ्रेट अँड मिटिगेटिंग हाऊ अ थ्रेट कुड बी रिड्यूस्ड and this is what about mitigating. We are not talking की 40 कोटी पडटाय म्हणून स्टील बांदिश म्हणून आणि आज हे एक्सरसाइज ताका लागून केल्या There are chances of causing disaster. Prevent that. Better to consider. I'll be considering Because previously WRD only gave the report, and previously the full thing was going on the embankment. Then WRD has prepared the reports and almost 2/3 of the embankment is gone and still came up to the railway line. It's remaining 900 meters is remaining. So now today since it has been raining for a day now and the inside image really may rain for another 2 days. So to prevent disaster, even before the western bypass was there, it is to flood over here. So to prevent disaster it's better to take on still. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत आनी सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकर.